गोयची फामाद श्री बोडगेश्वर देवाच्या जात्रेक शुक्रार सावन सुरवात जाल्या। हजारांनी भाविकांनी देव बोडगेश्वराचो आशीर्वाद घेवपाक मोठ्या संख्येन गर्दी केला। पळयात काय उमेदीचे खीण। श्रीदेव बोडगेश्वर आयज जात्रा एक ऐतिहासिक अशी पावसाळी आशिल्ली, म्हणजे फाटली 91 वर्सां आणि त्याच बरोबर 33वा जे मनयतात त्या संदर्भात आज देवा कडेन मागपाक सगळे जनतेचे सगळ्यांचे गोंयकारांचे कल्याण बरें त्या जात्रेच्या नंतर संपूर्ण गोंय जे आसा ते 10 दिसां भितर ह्या एका पवित्र अशा स्थानाचेर बोडगेश्वरा कडेन वेगवेगळे मागणी वता। देव बोडगेश्वर प्रत्येकाच्या कारणाक आणि त्याची कीर्ती संपूर्ण गोंयांत आसा। त्या खातीर ह्या निमतान त्या देवा कडेन मागतना इतलेंच परत एकदां उरलें की गोंयच्या सगळ्या ज्यांच्या मनात ज्यो कितें इच्छा आसा त्यो सगळ्यो पूर्ण करच्यो, बरें जावचें, कल्याण जावचें। आणि हांगा देव बोडगेश्वर पांया कडेन चरणी सदां येता आनी तो फक्त म्हापशाचो राखणदार न्हू, तो गोंयचो राखणदार आनी हांव खूब मानता ताचो आशिर्वाद घेवपाक म्हूण आमी येता। ताचो आशिर्वाद सदैव आसचो, म्हणजे लोकांक योग्य तरेचे बुद्दीन विचार बरे येवचे आनी तांच्या पांयाचे चरणी आयल्यार खूब बरें दिसता म्हाका। न चुकता इतल्या वर्सां म्हाका तेणीच वाट दाखयली हांगा येवपाक आनी कंटिन्युअसली हांव येता आनी सगळ्यांचे बरें जावचें, गोंयचे जनतेचे बरें जावचें। बोडगेश्वर देवस्थान ह्या सगळ्याक व्हडलो उत्सव आमी म्हणूंक शकता की पूर्ण गोंयभर एक व्हडलो उत्सव ह्या म्हापशा भितर, म्हापशा शहरा भितर जाता। पयलेच वाटेन पूर्ण गोंयकारांक, म्हापशाकारांक, बार्देसकारांक तेंचे बोडगेश्वराचे बरें मागपी जे सगळ्यांक आमचे तर्फेन सगळ्यांक ह्या उत्सवाचो उमेद बोडगेच्या सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी तेजे आशिर्वाद पूर्ण गोंयभर गोंयकाराचेर ना, तेजे बरे मागपी सावंतवाडीच्यान, महाराष्ट्राच्यान, कर्नाटकच्यान आमचे देशभरचे लोक जे येता मुद्दम ह्या उत्सवाक भेट दिवपा खातीर तांकांय तेजी आशिर्वाद गावचे हें म्हजें मागणें आसा।